विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर बेहिशोबी मालमत्तेंतल्यान आता मटक्याचे केशीत सापडला। शेनवारा एसीबीन ताच्या बंगल्यार रेड मारिल्ली तेन्ना खंय भितर एक ऑफिस सापडलें। तातूंत खंय हजारांनी मटक्याच्यो स्लिपी आनी नंबरांचे डॉक्युमेंट आशिल्ले। एसीबीन तो रूम थंयचे थंय सील केलो आनी मटक्याची मेन केस हायकोर्टात हाताळपी क्रायम ब्रांचीक ताची म्हायती दिली। ताचे वेल्यान क्रायम ब्रांचीन मंगळारा वचून त्या कचेरेचे सील काडले आनी भितर रेड मारली। एसीबी कडच्यान म्हायती मेळटकच क्रायम ब्रांच कोर्टात गेली आनी ह्या खासा कचेरेचे सील काडून थंय तपास करपाची परवानगी घेतली। क्रायम ब्रांचीचो पुलीस निरीक्षक विश्वेश करपेचे टिमीन वचून ही दुसरी धाड बाबूच्या प्रॉपर्टींतल्यान त्या ऑफिसाचेर घाली आनी तांकां मटक्या कडेन संबंदीत हे सगळें साहित्य मेळ्ळें। क्रायम ब्रांच खंय आता बाबूचें नांव मटक्याच्या मेन केशीचे एफआयआरांत घालतली। हायकोर्टान मटक्याच्या विशयाचेर पुलिसांक बरेच उजरायल्यात। ह्या केसीत जाम जाल्ले पुलिसांक बाबूच्या रुपान एजंट पावलो अशी सद्या परिस्थिती। ही केस 3 ऑक्टोबराक हायकोर्टात परत सुनावणी घेतली। फाटले विधानसभा अधिवेशनात बाबूच्या तोंडांतल्यान कुळ मुंडकरांच्या विशयाचेर उलयतना चुकून चान्स हो शब्द गेल्लो तेन्ना गृहमंत्री आनी मुख्यमंत्री पर्रीकारान ताका चान्स ह्या शब्दाक धरून बरोच कॉल आयिल्लो। हे हाकाच लागून काय असो प्रस्न आता उपस्थित जाला। बिलाक हे ओपोज करपाचो प्रश्न येना। आमी सुरवातीक उलयतना म्हणला की बिल हाडला हें बरें आसा आनी हे येवपाकच जाय केशी त्यो हांगा मामलेदारा परत येवंक जाय। हांवें जे क्वेरीज रेज केली ती आतां मिनिस्टरान उलयतना म्हणलें पयलीं जेन्ना मामलेदार आसतना मामलेदाराक जर तेंचे एगेन्स्ट गेलो कलेक्टराक तांकां चान्स आसलो मागीर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाक चान्स आसलो वचपाक। तीन चान्स नासता ज्युडिशरीन चान्स म्हणनाका चान्स हो मटक्यान आसता चान्स हो मटक्यान आसता चान्स हो मटक्यान आसता। प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।